एक गजाल निलेश बाब लक्षात येता की लोकांच्या मदीं खूब ट्रस्ट डेफिसीट आसा जेन्ना सरकार अशें कितें करपाक सोदता तेन्ना हे ट्रस्ट डेफिसीट काडप कशें. अरे हांव जेन्ना वयता लोकां फुडें जाल्यार कसो ट्रस्ट डेफिसीट भायर सरता. तांकां जर इच्छा ना म्हजे कडेन उलोवपाक आनी सोल्युशन काडपाक जाल्यार हाऊ कॅन इट बी पॉसिबल टू ट्रस्ट डेफिसीट काडपाक. सी टुडे ट्रस्ट डेफिसीट केन्ना डेवलप जाता. हांव तुजे कडेन उलयना, तूं म्हजे कडेन उलयना, आमी बरे फ्रेंड आशिल्ले पयलीं, आतां एकमेकाक जाप करना आनी कोणाक तिसऱ्या मनशाक सांगता. तिसऱ्या मनशाक सांगून कितें तुजें बरेंपण जातलें. तुम्ही यार म्हाजे कडेन सांगा मरे. सी इफ द डिफरन्स बिटवीन मी एंड यू, थर्ड पर्सन कॅनॉट डिसायड न्ही. हे थर्ड पर्सनाक फुडें हाडटा आनी ते मिटिंगेक घेता. इज द सोल्युशन टू दॅट. Solution is the government of the day is there today, which is accessible to people. You come and tell us. I am open to accept. माझा नंबर हांव सदांच दीत आसता तुमच्या मिडियमांतल्यान. So why are they not coming to me directly if there is a real problem? I called all of these people. I explain on plan also. बॉमाचो इशू घेता म्हणून. I showed which side is going. म्हाका सांग जे practically जाता ते जावपाक जाय न्ही. And I promise them that we will give them land at the side of the Boma Panchayat for rehabilitation. So after doing this, how do you do it? दुसरे सायडीन सकल शेतकार आसा, सियाझाड एरिया आसा, ताका प्लॅन तुम्ही पळयला अजूनही केरी ब्रिज चालू जावंकूच ना. खबर आहा मरे. अर्धे पायल घातल्या ते आनी दवरल्या ते. आय हॅव नॉट बिकॉज दॅट वॉज बीन एक्झिक्युटीव GICDC, सो आय हॅव नॉट इंटरवेन. पूण म्हाजें सांगपाचें ती हांगाची ब्रिज आशिल्ली पळय सिकेटी ब्रिज, इट इज ऑलरेडी कंप्लिटेड. सो शी फेमस सिकेटी ब्रिज. Famous secretary bridge. So, Famous. see, lot of things are there where I go to the people. I am not. I am for the people. People have elected me from my constituency, but I am minister of the entire state Absolutely. of Goa. I have no trust deficit with anybody. I am ready to meet anybody, but provided you have an approachable mind and to come with the solution, then I am there for you. But तू जर politically pressure घालून तेका कोणाक तिसऱ्या मनशाक व्हरून ते बेश्टो बोवाळ केलो, तेका ते सोल्युशन काडूं शकता काय कितें. हे तुवें म्हाका दिसता ह्या प्रश्नाचें उत्तर तूं बरें दितलो म्हाका.